आयज आमी दिल्ली आसा आणि V20 समिट म्हणून एक समिट जालेले आसा आणि या समिटान अराउंड 500 NGOs and eminent पर्सनॅलिटीज आयज एक जावन G20 पळय समिट चलता तेजेर विरोध करपा लागून आमी आयज दिल्ली येयलेले आसा। आयज पळयल्यार ह्या सरकारान G20चे नावाचेर लोकांची घरां मोडून उडयला, पयशे मोडटा, हे फकत आमचे जे नॅचरल रिसोर्स पळय आहा हे लुटपा खातीर। हालींच ह्या सरकारान पार्लमेंटान न्यू कायदे पास केले, जसे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट। आता ह्या एक्टान भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक जातले, म्हळ्यार कितें आयज हो गव्हर्नमेंट सरकार जो आसा जे हायकोर्टान टायगर रिझर्व म्हणून डिक्लेअर केलेले आसा, आता ह्याच टायगर रिझर्वान एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आता बांदपाक मेळटलें। हो सरकारान कायदो पास केलो। एक सायड ग्लोबल वॉर्मिंग चल्लेलें आसा आणि दुसरे सायड सरकार जो आसा आमचे रान जे आसा सोंपोवपाचें काम करिता। सो आमी गोंयच्या सरकाराक डिमांड करता, जे पळय तुमी सागरमाला प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता गोंयान, हे ताबडतोब तुमी बंद करचे, कित्याक हे जो सागरमाला प्रोजेक्ट आसता ते गोंयचे हिताक न्हू, हे फकत ह्या एक दोन मनशाचे प्रॉफिटाक लागून आणि हे गोंयचे पर्यावरण आणि गोंयच्या लोकांक हे डॅमेज जातले म्हणून आमी आयज सरकाराक सांगपाक सोदता। आणि एज नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम वी कंडेम that this G20 is not for the interest of India, but it is for 20 because it is only going to destroy our natural resource.